कलांगूट बीच सर्कलाच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त आमचो सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, डेप्युटी सरपंच मॅडम एनी, सगळे पंचायतीचे मेंबर, आमचो बाब ब्रुनो, अर्जुना अवॉर्डी इन फुटबॉल, आमचो दिगंबर आणि आमचो अलेक्सियो, त्याच्या वांगडा बाब रायचंदानी आणि त्याचो MD, सगळे कोंगोटकार, प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कलांगूट बीच सर्कल पहिले नाव आम्ही रायचंदानी ग्रुपाक दिल्ले आहा की थिंगा तू 10 दीस सारको तुजो एडवर्टिजमेंट कर म्हणून. त्याच्या उपरांत त्या जाग्यार कलांगूट बीच सर्कल म्हणून येतले. हो अराउंड 30 lakhs तेंच्यांनी स्पेंड केला आणि सिन्स दे हॅव स्पेंड द मनी their name also will come. There are 2 more places over there and including the circle wherever they want, supported by रायचंदानी ग्रुप. कोणे तरी एक व्हिडिओ घातलो की रायचंदानी सर्कल काय म्हणून. तशें आसना तें. वी आर गिविंग हिम the space for 10 days. That is the main name. Nobody should misunderstand. This will be always called Kalangut Beach Circle. And there should not be any misunderstanding amongst us that we have given it to somebody else. We will not do that. They have spent the money and we are grateful and we are thankful. Your name also will be there, supported by Raichandani Group. And this place belongs to PWD, which is handed over officially to Village Panchayat of Kalangut. And Village Panchayat of Kalangut फुडें सरला हे सर्कल डेव्हलप करपाक. आणि हेच न्हू, सगळी सर्कला जंक्शना आख्या कलांगुटान जी आसतली will be developed by Village Panchayat of Kalangut in coordination with Department of PWD, roads, and in wherever it is required, GSIDC will draw the plans to do the work. This work from here, that is Bandotkar statue up to Jack Sequeira, this complete work, the planning is being undertaken under the letter which Village Panchayat of Kalangut has given GSIDC. They will do the planning, अपॉइंट द कन्सल्टंट, म्हणजे आम्ही कन्सल्टंट अपॉइंट करतले आणि आख्खो एरिया जो बांदोडकर स्टॅच्यू अप टू आमचो जॅक सिक्वेरा फर्स्ट फेजीन आम्ही घेतले. हितून वेरियस कामां आहा, म्हणजे ही सायडीची जी घरां बिल्डिंगी सगल्यो आहा तितून ते पेंटिंगूय आसतले. म्हणजे न्यू लूक टू दीस एरिया राईट फ्रॉम द पंचायत अप टू बांदोडकर स्टॅच्यू शुड बी गिवन. आणि इथून कोऑपरेशन फ्रॉम बाय ऑल शॉप ओनर्स, ऑल द रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स. म्हाका दिसता ही केन्ना तरी बांदलेली 30-35 years जाली आणि ती एकूय बिल्डिंग आयज पासून पेंट करूंक ना. दिस इज द वर्ल्ड फेमस प्लेस कलांगूट अँड वी नीड टू कीप इट क्लीन अँड वी नीड टू कीप इट ग्रीन. म्हणजे इथून ग्रीन बिल्डिंगी कश्यो जावच्यो, इथून सायडीक झाडां कशी आम्ही लावची आणि तिथून ह्यो बिल्डिंगी मल्टी कलर्ड कश्यो जावच्यो हेचो प्लॅनिंग विलेज पंचायत ऑफ कलांगूट अलॉंग विथ GSIDC हे काम चालू आहा. आणि इथून आर्किटेक्ट सुजन जे आमचे कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा तेणे हातभार लायल्लो आहा. तेजे भायर जॉयस अँड टायरन डिसूजा जी कोंगोडचीच आहा ती आमकां आपले आर्टिफॅक्ट्स आणि पेंटिंग म्युरल्स हे आमकां दिवपाचे आहा. जे हे काम जे मेन एंट्री ऑफ कलांगूट बीच आणि बागा प्रॉमिनाद हे आमी प्लॅनिंगान घेतलेले आहा. आणि हे म्हाका दिसता फुडल्या 3-4 म्हयन्यांनी हे काम स्टार्टूय जावन 50%क पावतले. म्हणजे एक 4-5 म्हयन्यांनी फुडें वयतले हे काम. आणि हितून वयर सकला जाताना मातशें आडकोळूय जातली, म्हणजे थोडे ब्लॉकेजूय करचे पडटले आमकां, वन वे करचो पडटलो, अंडरग्राउंड केबलिंग जातले. म्हणजे फ्रॉम पंचायत अप टू बांदोडकर स्टॅच्यू अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहा. तितून फुटपाथ ही जी आहा ही इम्प्रुवमेंट जातली.
पेंटिंग हाजेर सगळी कंपाउंड वाला हे सगळे स्ट्रक्चर जितके दिसता जितके ओल्ड बिल्डिंग्स दिसतात तितली आमी फर्स्ट टाइम म्हणजे कलंगूट पंचायतीन जो प्लॅन केल्लो आदी की आमी बरें करतलो हो फुडाकार पोत्तून घेतलेलो आहा सरपंचान मेंबरांनी JSIDCन आर्किटेक्ट जे हितून आमी अपॉइंट केल्ले आहा सुजान ही सगळी प्लॅन करून एक 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 बिल्डिंगेचे आमी काम घेतले सगळे इलेक्ट्रीक पोल्स जे नाका तितले काडटले आनी हितून मातशे लोकलांक शॉपकिपरांक थोडे दीस एक 10-15 दीस जे काम चालू आहा तेन्ना मातशे प्रॉब्लेम जातले तुमी सजमन घेवपाची गरज आहा बिकॉज एवरी इयर थिंग्स आर चेंजिंग म्हणजे न्यू डेस्टिनेशन्स आर ओपनिंग ट्युरिजमाची न्यू डेस्टिनेशन्स ओपन जाता आनी तितून कलंगूटाचें नांव जे वर्ल्ड फेमस जाल्ले ते आमी मेंटेन कशें करप ते कशें फुडें व्हरप आनी हितून जे मिनिमम डेव्हलपमेंट जे आमी इतली वर्सां दिवंक जाय आसले ते कशें करप हेचो हे म्हाका दिसता करपाची आयज गरज आहा आनी हितून स्थानीक लोक जे हिंगा आसा जे आमचे टॅक्सी भाव आहा कोण रिक्षा स्टँड आहा तुमी चिंता करपाची गरज ना पंचायत आमदार तुमचे वांगडा आहा आनी तुमकां खंयसरूच आमी म्हणचे ना की तुमी घरा वचा म्हणून की तुमी यू आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ कलंगूट म्हणजे तुमचे वांगडा कलंगूट डेव्हलप जाला आनी ते सेम टायमार हिंगासरले स्थानीक लोक जे बिझनेस करतात तुमी कॉपरेट करपाची गरज आहा अशें दिसता हिंगासर की बोर्ड्स मोदेकातूच कितें कोण काडटा आनी आपले हे घालता म्हणजे हिंगासर हाडटा बोर्ड घालता तेजे वयर आनी एक बोर्ड एक शॉपाक 6 बोर्ड अशें हे स्टँडर्डायज जावपाची गरज आहा वी हॅव टू एडॉप्ट टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स विथ युनिफॉर्मिटी ऑफ बोर्ड्स आनी हे सगळे प्लॅनिंग आमचे आर्किटेक्ट सुजान कोत्ता अलॉंग विथ JSIDC एंड पंचायत इम्प्लिमेंट करतले फेज वायज आनी हे फेज वायज इम्प्लिमेंट करतना आमी एक स्ट्रीट करून दाखयतले 50 मिटराची स्ट्रीट कंप्लीट केले काय लोकांनी पळोवपाचें की हे कशें दिसता आनी हेच फुडें व्हरप तेच काम मागीर 50 मिटर्स नेक्स्ट 50 मिटर्साक घेतले आनी म्हाका दिसता हे करतना आमी सजमता की कोंगोटकार आनी जे हिंगासर लोक रेंटाक आसा ओ गोंया भायले लोक येवन हिंगा बिझनेस करतात ते सगळे वांगडा रावन आमी हे काम करतले आनी वी वील सी दॅट गूड डेव्हलपमेंट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे जाण उलयता की कोंगोटीन बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो हे आमी करून दितले हे उतर विलेज पंचायत कलंगूट बाब जोसेफ सिक्वेरा मायकल लोबो आनी आखी टीम जी हिंगासर बसल्या ती तुमकां दिता आनी येता ते दीस बरे जावचे आनी कलंगूटान बॅक अगेन दोज फॉरेनर्स हू यूज टू कम वन्स अपॉन अ टायम जेणी आपले आपूण आतां ते हिंगा येना आनी हूंय वयता म्हणजे कलंगूटान इतलो कंजेस्टेड जाला पार्किंग ना खुबशे गजाली आहा हे सगळे आमी जाग्यार घालपाक आमी फुडाकार घेतलेलो आहा आनी त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे कॉपरेशन आमी मागता चड आनीक उलयना तुमकां सगळ्यांक वांगडा घेवन हे डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाचें आमी थारायल्लें आहा तुमचे सजेशन्स यू कॅन ऑलवेज गिव इट टू द सरपंच टू द वॉर्ड मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट आनी म्हाका दिसता अशें आमी काम करीत जाल्यार कलंगूट वील गेट इट्स लॉस्ट ग्लोरी बॅक अगेन देव बरी सांज सगळ्यांक दिवन आनी आमकां आयज खुशाल भोगता हो आमचो एक लँडमार्क आनी एक लँडमार्क आमी इनॉग्रेट केला आमचे मदें आमचे MLA मायकल लोबो आसा तशेंच रायचंदानी हे हेणेनी आमचो स्पॉन्सर हो आख्खो स्पॉन्सर केल्लो आसा हो रावंड अबावट तशेंच आमचे मदें आसा ब्रुनो कुतिनो मागीर दिगंबर आनी एलेक्स मिरांडा हे आमचे खोडेगांठ फुटबॉल प्लेयर्स सो तशेंच हितून आमी म्हणलें हे फावटी की आमी हे इनॉग्रेशन तेंच्या हातीन करुया म्हणून आमचे सगळे 5 मेंबर्स आनी हेर अधिकारी आयज खूब भोगता हो आमचो एक लँडमार्क आमी इनॉग्रेट केला म्हणून आनी इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब तेंको मेळ्ळो आमच्या 5 मेंबरांचो जावं तो आमचो 5 मेंबर आमचो हांगासरलो एलेक्स कुतिनो आनी तेजे सांगाती म्हणजे सगळे वॉर्ड मेंबर हांगासर बरयल्ले आसा एनी सावियो पावलो सुनीता गीता सपनेश प्रसाद
एलेक्स, फ्रांसीस एंड फिलोमेन हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमचे सेक्रेटरीक हे आमी रेजोल्युशन घेतलें आनी जेन्ना आमी एप्रोच जाले रायचंदनीक हो आमचो हो धाकटो एक लँडमार्क इनॉग्रेट करुया म्हणून आमी स्पॉन्सर कर म्हणून तेणेन आमकां सांगलें ओके व्हडे कशेन तो कोत्ता म्हणून. इट इज नॉट दॅट द पंचायत इज नॉट हॅविंग फंड्स बट तेणेन कितें सांगलें आप खुशेन ते येयले आनी हो आमचो लँडमार्क आतां फुटबॉल घालून आमचे गांवचे भुरगे खूब फुटबॉल हेवता सो ते तितून आमी हांगासर हो लँडमार्क हांगासर घातलेलो आसा. आयज तेणेनी अबावट 30 lakhs मोडल्या ह्या प्रोजेक्टाचेर आनी हांव सर आय एम थँकफूल टू यू एंड युअर कंपनी ऑल्सो रायट. And he was telling me if there are any more roundabouts, then he is ready to do that. So, okay, thank you so much for that also. आणि एक गजाल की आम्ही हो लँडमार्क केला आता त्याचे नाव असलेले कलंगूट बीच सर्कल. आता तिजोर आम्ही बरयला तेजे नाव रायचंदनी आणि तिजोर असलेले आमचे नाव असलेले हेजेर कलंगूट बीच सर्कल. दिस लँडमार्क विल बी कॉल्ड एज कलंगूट बीच सर्कल. आणि मोस्टली आय थँक no, especially I thank PWD for and the collector of Goa for giving us the permission to start install this develop the work. Okay. So आणि काय उलयना आता फुडें दिसता आमकां आनीक उलोवपाचें आसा. सो चडांत चड देव बरें कर म्हणटा तुमी हांगा सगळे येयल्या म्हणून आनी थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.